अरे तुझे सारखे हालता पळय का there is technically no difference other than carrying the patient back. The primary immediate medical attendance can be given through this. Even oxygen can be given. There are some urgent medicines. Patient can be revived, stabilized. So these are first responders. That means if someone, the ambulance cannot reach, for example, some drowning cases, ambulance cannot reach the beach bed. These people can reach very close to it, revive him and get him to the ambulance. Ambulance will follow. It's not replacement for ambulance. It's a supporting equipment for them. This is probably the first one. There are few attempts, but I don't think they are that well equipped or supported. टू व्हीलर एम्ब्युलन्सेस जे आयल्या टू व्हीलर एम्ब्युलन्सच्या माध्यमांतल्यान आमी जे कंजेस्टेड एरिया आहा जे हॉटस्पॉट्स आहा ते सर्वे ऑलरेडी जाल्ली आहा त्या तरेन आमी तांकां डिप्लॉय करतले. पयलीं आमी हे 20 एम्ब्युलन्स पयलीं थंय डिप्लॉय करतले आनी ह्या बजेटान आमी प्रपोज करता की आमचो प्रयत्न आनी एक प्रायवेट कंपनी आमकां फुडें आयल्या. आयज आमच्या उसगांवच्या परिसरांतली इमक कंपनी आयल्या. आमकां ते आनी एक 25 एम्ब्युलन्स दिवपाचो प्रपोजल ते आमकां दिया म्हणून सांगल्या. पूण तांकां ह्याच तरेन एक 100 एम्ब्युलन्सीस बायक एम्ब्युलन्स फुडल्या वर्सभरान डिप्लॉय करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. म्हणजे जे काही रिस्पॉन्स टायम कमी करूंक जाय रिस्पॉन्स टायम कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. त्याच बरोबर एम्ब्युलन्साक बॅकअप गावतली आनी जे खंय कोस्टल एमर्जन्सीज आहा कोस्टल बेल्टार जे ड्रावनींग केसीस आहा तरेतरेचे गोश्टी हे सगळ्या गोश्टी लक्षांत घेवन आमी हे इनिशिएटीव आमी सुरवात केल्या. आनी हे श्रेय वयता आमचे मुख्यमंत्री कित्याक तेंचे सहकार्य असल्या शिवाय आमी कसलेच विशय फुडें व्हरू शकना. आनी तांकां जेन्ना आमी कन्सेप्ट दिलो त्या कन्सेप्टाक तेणी येवकार दिवन हे अग्री करून आमकां सगळे बॅकअप दिवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ह्याच तरेन वेगवेगळे इनिशिएटीव गोंय राज्यान हेल्थ सेक्टरान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.